खूप मारलो पण आम्ही त्याला काहीच वाईट सांगून घातले आम्ही त्याला चांगल्याने बघत बंद करा ते कादार मिळून बंद करा ते कादार मिळून कित्याक ते एक वर्षाच्या मुखार येऊन देवाक बात दितात एकामेकाचा एकठांय रावतली म्हणून देवाक बात दितात सुखान तोशी दुकान वाटो घेतली म्हणून दुकान तोशी दुकान वाटो घेतली म्हणून देवा मुखार जुरामेत दितात पण त्यांना ताचेर दूख आयले म्हणतो थोडोच दीस दूख आयले म्हणतो ती एकामेकाक सोडटात आणि देवाक अपमान करतात देखून आम्ही तुमकां सांगला बंद करा ते कादार मारी नका ताका हांव ताका सोदमायता चला तुम्ही पडकी रे देवाक फटयतात पुरा करतो देवला पण ताका खबर ना केला पुरा करतो देवला हो लाजा आणि वो तुझा बेस्ट किती लाजा लाजा वो तुझा बेस्ट किती आम्ही तुका सांगला न्हय लाजार हांव तुका सारको वळखता लाजार तू म्हज्या फॅक्टरीन काम करतालोय तू तो सगळ्याच्या बरें काम करतालो न्हू लाजार जाल्यार तू असो पिसो जावन कारण कितें लाजार पिसो तू सगळ्या पिशाचा हांवें सांगला सिमिटारियो तू म्हाका वळखताय न्हय पळय लाजार तू म्हाका वळखताय न्हू सिमिटारियो सांगला हांवें तुका पण सर पळय लाजार हांव तुजो सर पिसो सर असं मात म्हाका पिसो म्हणटा सर लाजार पिसो तू असो कितें जिवाक पिसो कित्याक सजमवता आणि हांवें कितें म्हणचें सर आणि हांवें कितें म्हणचें सांग म्हाका फुडें तुजे काळजांतलें दूख न्हू जाता सांग म्हाका कितें जालां लाजार सांग हांवें एका चेडवाच्या मोगान पडून कादार जालो सर त्या चेडवाचो खूब मोग करतालो ती म्हजी बायल जालेली कादार जाली म्हणटो ती म्हजी खूब मोग पडटाली सर पुरान कितें जालें लाजार ताच्या मोगान इतलो कुड्डो जालो तर ताच्या मोगान हांव ती म्हजे लागीं नाचले त्या भायर म्हजें नवें घर बांदलेलें हांवें ताच्या नांवार केलें पळय ताच्या नांवार केलें इतलेंच न्हय म्हज्या बायलेच्या सांगण्यानी हांवें म्हज्या काच्या मांयक पांयक पातूर म्हज्या जिवितांनी पॉयंट केले जाल्यार तुजी मांय पाय खंय आसा लाजार म्हजी मांय पाय वय लाजार सांग म्हाका तुजी मांय पाय खंय आसा म्हजी मांय पाय लाजार सांग म्हाका तुजी मांय पाय खंय आसा म्हजी मांय पाय गेली सर गेली पळय खंय गेली लाजार खंय गेली हांवें ताका इतल्यान दूख दिलां तें ताचेर सोदूंक जायना जावं म्हजी मांय हो संवसार सोडून गेली सर म्हाका बायचो फोन येयलो सर बायचो फोन येयलो बाय म्हणटालो बाबा घरा लागीं यो रे बाबा मांय सोंपली रे बाबा इतेर करूंक जाय घरा लागीं यो पूण हांव वचोंक ना सर मांयच्या मन्ना घोसोंक ना लाजार पळय मांय मेल्या तेरूच सांजचो वेळ जाल्लो सर बाय बंकान बसून म्हजी वाट पळयतालो सर बंकान बसून म्हजी वाट पळयतालो आनी जेन्ना ताका कळलें सर आवडीक येवपाचो ना म्हणून तो बसला थंयसरूच कांताचो आतां घेवन सोंपलो हे तुजे सगळें खूब वायट जालें लाजार पळय आनी ते खूब वायटूय केलें लाजार उदाहरणार्थ सर एकलोच पूत सांगो तर हांव एकलोच पूत आनी घरांत कोणूच नासलो हे गांवच्या लोकांक एकठांय जावन म्हज्या मांय पायचो इस्तेर केलो सर पूण हांव ताच्या इचाराक पासून वचोंक ना म्हज्या बायलेक हांव चड भियेलो ना सर ताच्या इचाराक पासून हांवें 3 चिमटे माती घालूंक ना सर
लाजार तुवें अशें कित्याक केलें लाजार तुवें अशें कित्याक केलें बायलेक भिवन सर बायले ते बघा ना इतलो बुड्डो झालो पण शेवट कितें सर शेवट कितें हांवें म्हजी सगळी गिरेस्तकाय म्हज्या बायलेच्या नांवार केल्या ती पडोवन बायलेन आपल्या दुसऱ्या न्हवऱ्याक घेवन म्हाका म्हज्याच घरांतलो पोंटारी मारून भायर घातलो म्हज्याच घरांतलो म्हाका भायर घातलो सर फटयलो म्हाका ताणें सर फटयलो बायलेन म्हाका देखून म्हाका आयज ताण बायल मनशाचेर विश्वास उरोंक ना आनी ताचेर विश्वास ना सर विश्वास ना ताचेर साप विश्वास ना ताचेर सर साप विश्वास ना ताचेर सर साप विश्वास ना पूण लाजार आतां तुवें तुजें जिवीत बोलतुपाक चिंतूंक जाय लाजार म्हजें जिवीत वचूं म्हजें जिवीत वचूं नाका म्हाका तें जिवीत कित्याक ह्या गांवचो लोक म्हज्या तोंडार मारता म्हाका म्हजे बायलेन सोडला म्हणून पसारता इतलेंच न्हय तर हांवें म्हज्या माय बाय खूब वायट केला म्हणून ते म्हाका खेळटात तर देखून हांव आतां तसोच बरो आसा तर आतां तसोच बरो आसा पूण हांव तुका सांगता तर हांव पिसो न्हय फकत त्या गांवच्या लोकांक लागून हांव पिशाची धोंगां घेवन भोंवता हांव जाणा लाजार पळय लाजार हांव सगळें सजमो